आमदार एल्टन डिकोस्टान सभापतीचो अपमान केल्ल्याचे सांगून वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हक्कभंगाचो प्रस्ताव हाडिल्लो। हाचेर उपरांत बरीच आरती चर्चा जाली आनी आयज निमाणे कडेन सभाघराचें काम चालू उरचे तेन्ना हो विशय सुटावो करचो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी आमदार विजयान केल्ली मागणी विचारात घेवन मुख्यमंत्र्यान हे कुफुसांव सुटावे केल्ल्याचे जाहीर केले। आमचे आमदार बाब एल्टन हॅज गिवन एन एक्सप्लेनेशन दॅट ही हॅज द हायेस्ट रिगार्ड्स फॉर यू and he has not meant anything to with your chair, and chair is always taken as a tuka ek highest regards and then sangila. So I believe that in the interest of the business moving forward, in the interest of the people, we should move forward and you should also take a decision on it. कितें तरी उलयलें आनी स्पिकराक चेर ती एक म्हणल्यार ताजेर प्रिविलेज जाता, स्पिकराची इमेजीक वायट जाता अशें म्हणून दिसता खंयच्या मेंबराक। आणि जेन्ना तो मेंबर एक्सप्रेसीस रिग्रेट एंड ही ऑल्सो सेज दॅट इफ जर तुका ना हें हानी जाल्यार आपल्याक आय हॅव नो प्रॉब्लेम टू एक्सप्रेस रिग्रेट, बट एट द सेम टायम अशें एक प्रेसिडेंट जावचो न्ही म्हणून कित्याक एक मॉब जस्टीस भशेन की हाजे एक हावजान एक नवो प्रेसिडेंट येवचो न्ही। सीएमान ओजोळ रूल 309 सायट केलो। 309 कितें जाता की स्पीकर हॅज द रायट टू डिसायड ऑन एनीथींग एंड एवरीथींग including change the rules. So अशें जावचें न्ही की फाल्यां सगळें एक जाता आनी तूं सॉरी म्हूण मागीर एकदां एल्टनान मागलें जाल्यार सगळ्यांनी मागचें पडलें। ही एक प्रथा जावची न्ही म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ दॅट आय थिंक स्पीकर सर तुमकां 309 तुमी डिसिजन घेवंक जाय, लोकांचे इश्यूज येवपाक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी एक लार्जर हार्ट वी शूड विथ अ लार्ज हार्ट वी शूड फॉरगेट दीस इशू। विजयाचो स्टेटमेंट आनी बाप युरी हेणे कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता, बट एक गजाल लक्षांत दवरची की हाज्या फुडें कोणूय म्हणजे हांव आतांच म्हणना इन फ्युचर सुद्दां आमी सदांच कितें आमी रुलिंगान आसतले अशें म्हणना, सदांच हांगा आसतले थंय वयता, थंय आसतले हांगा येता, बट ड्यू रिस्पेक्ट ह्या तुमच्या चेराक जो आसा पळय न्ही हो सदांच रिस्पेक्ट हाज्याय फुडें येवपी मेंबरांनी दवरचो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।